नमस्कार. गोमंतक टीव्ही चेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. पळसकट्टा मोलेच्या थळाव्यांचे पार्सेकर फूड्स कंपनी आड आंदोलन आसा सुरूच. सरकार घेना कसलीच दखल. तिडकिल्ल्या धनगर समाजातल्या बायलांचो सणसणीत आरोप. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जुनसवाडो मांद्रे वाठारात गटारांची नितळसाण नाशिल्ल्यान रस्त्याचेर जाली हुंवारावरवी परिस्थिती. येरादारी करप्यांच्यो जाल्यो सरकसी. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक अचकीत पावले दिल्ली. भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नबीद हांचे कडेन राज्यांतल्या राजकीय घडामोडी विशीं चर्चा करपाची आसा शक्यताय. पेट्रोल डिझेल परतून जाले म्हारग. पेट्रोलाच्या दरात लिटरा फाटल्यान 87 पैशांनी जाल्यार डिझेलाच्या दरात 91 पैशांनी जाल्यार वाड फाटल्या 10 दिसांत तिसरे खेपे वाडली दर. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्यो गट समिती बरखास्त करपाचो पार्टीचो निर्णय. हो निर्णय आरजीपी पक्ष बंद उडोवपाचो कटाचो आसा भाग. आरजीपीचो वांगडी विशाल देसायचो गंभीर आरोप. आनी गोंयांत लोकसंख्येचे वाडीचो प्रमाण पडलो फाटी. गोंयांत राज्यांत जल्म आनी भुरग्याच्या मरणाचो प्रमाण सगळ्यांत जालें उणें. नोंदणी महासंचालकान कार्यालयाच्या 2024 वर्साचो अहवाल केलो जाहीर. आता खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक अचकीत दिल्ली पावले. भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नबीद हांचे कडेन राज्यांतल्या राजकीय घडामोडी विशीं चर्चा करपाची शक्यताय आसा. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात शेनवारा परतून वाढ जाली. फाटल्या 10 दिसांत ही तिसरी दरवाड थारल्या. सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलाच्या दरात दर लिटरा फाटल्यान 87 पैसे जाल्यार डिझेलाच्या दरात 91 पैशांची वाढ जाहीर केल्या. देशात परतून पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात वाढ जाल्या. दिल्लीत पेट्रोलाचो दर 98.64 रुपया वयल्यान 99.51 रुपया मेरेन पावलो. डिझेलाचो दर 91.58 रुपया वयल्यान 92.49 रुपया मेरेन पावलो. भारताक कच्च्या तेलाची गरज सुमार 85% तेल आयातीचेर आदारून आशिल्ल्यान संवसारीक बाजारांतल्या उतर चढावाचो देशांतल्या इंधनाच्या दराचेर थेट परिणाम जाता. तिसरे खेपे जाल्ले हे नवे दरवाडीक लागून सामान्य नागरीक, प्रवासी, येरादारी करपी आनी वेगवेगळ्या उद्देगीक क्षेत्रांच्या खर्चांचो भार आनी वाडपाची शक्यताय आसा. माल वाहतूक खर्च वाडलो जाल्यार ताचो परिणाम थेट चलन वाडीचेरूय जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारताच्या नोंदणी महासंचालक कार्यालयान जाहीर केल्ल्या मॉडेल नोंदणी प्रणाली अहवाल 2024 या प्रमाण गोंय राज्यात जल्म आणि भुरग्यांच्या मरणाचे प्रमाण सगळ्यात उणें जाला. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुळेंत गोंयच्या लोकसंख्येची वाड फाटी असली तरी भलायकी सेवेच्या मळार गोंय राज्य मुखार आसा असो दावो अहवालांतल्यान दिसून येता. मे 2026 वर्सा जाहीर केल्ल्या नमुना नोंदणी प्रणाली अहवालाप्रमाण गोंयांत दर 1000 लोकसंख्येत 10.7 इतले जल्म प्रमाण नोंद जाल्या. गोंय 8.3 प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस खूप उणें आसा. केरळात जल्म प्रमाण 11.1 आसा. गोंयांत मरण येवपाचे प्रमाण 6.5 अशें नोंद जाला, जे राष्ट्रीय सरासरीक लागीं आसा. जल्म आनी मरण प्रमाण हाच्या मदल्या फरकाचेर आदारून गोंयांत सैमीक लोकसंख्येची वाड 4.2 अशें नोंद जाला. केरळाची वाड 3.9 जाल्यार राष्ट्रीय सरासरी 11.9 आसा. भुरग्यांच्या मरणाच्या प्रमाणाच्या नदरेन गोंयांत उल्लेखनीय बरी कामगिरी जाल्या.
देशातल्या राज्यामध्ये गोंयात भुरग्याच्या मरणाचे प्रमाण दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. गोंय आणि सिक्कीमात 7, केरळातले 8. राष्ट्रीय पावंड्यार भारतात भुरग्यांच्या मरणाचं प्रमाण 24 जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी हे प्रमाण 27 आणि शारांनी 17. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात सगळ्यात चड भुरग्यांच्या मरणाचे प्रमाण नोंद जाला. अहवाला प्रमाण गोंयात चले चलयांच्या मरणाचे प्रमाण 7 इतले आसा. या आकडेवारींतल्यान परतून एक फावटी स्पष्ट जाता की भलायकी जतनाय आनी भुरग्याच्या मळार गोंयान बरो फुडाकार घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या कार्यकारिणी समितीन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतला. ह्या विशीं पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी आदेश जारी केला. पक्ष संघटनेत नव्यान फेररचना करपाच्या उद्देशान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सांगला. मात हो निर्णय आरजीपी पक्ष बंद उडोवपाच्या कटाचो एक भाग आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप आरजीपीचो वांगडी विशाल देसाय हांणी केलो. 9 वर्सां आदी फुटबॉल चिन्ह घेवन आरजीपी पक्ष स्थापन जालो. दीस रात कश्ट करून आणि घाम गाळून आपल्या उज्याची कीट तांच्यांनी गोंयभर पेटयल्ली. पूण फाटले कांय दीस आरजीपी भितर अंतर्गत वाद सुरू आशिल्लो. मनोज आनी आमदार विरेश बोरकर हांचे मदीं मतभेद आशिल्ले. फेसबुकार एकमेकांचेर जायते पोस्ट लेगीत तांच्यांनी घातले. मात निमणे ह्या वादाक बेजारून मनोजान पक्षाच्या अध्यक्ष आनी संस्थापक पदावयल्यान राजिनामो दिलो. पूण विरेशान अजून मेरेन ह्या गजालीचेर कांयच प्रतिक्रिया दिवंक ना. मजगती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या कार्यकारिणी समितीन 17 मेक बसका घेऊन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतलो. पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी हे विशीं आदेश जारी केलो. पक्ष संघटनेत नव्यान फेररचना करपाच्या उद्देशान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे तांणी सांगले. पूण आरजीपीच्या वेगवेगळ्या ब्लॉक समितींनी पक्षात सुरू आशिल्ल्या वादाचेर चर्चा करपा खातीर वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेची मागणी केली. ते उपरांत 17 मेक जाल्ले सीईसीच्या बसकेत सगळ्यो गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतलो. हो निर्णय आरजीपी पक्ष बंद उडोवपाच्या कटाचो एक भाग आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप आरजीपीचो वांगडी विशाल देसाय हांणी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय दर्यादेगे खातीर हवामान खात्याकडल्यान म्हत्वाची शिटकावणी. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 7 दीस गोंयांत गडगडा सयत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. दुसरे वटेन अरबी दर्यांत खर वाऱ्याक लागून नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला. फुडले 2 दीस गोंयचे हवामान अस्थिर उरपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 23 आनी 24 मे दिसा उत्तर आनी दक्षिणेत हलको ते मध्यम पावस आनी गडगडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच वराक 30 ते 40 किलोमीटर मेरेन वारे घडटले. हाका लागून लोकांक सादूर रावपाचें आव्हान केलां. 25 मे ते 19 मे या काळात गोंयांतल्या कांय सुवातींनी हलको पावस वा गडगडपाची शक्यताय आसा. पूण ह्या काळात हवामानाची खर शिटकावणी ना. मजगती महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगे खातीर नुस्तेमारा खातीर खाशेली शिटकावणी दिल्या. केरळ, कर्नाटक दर्यादेग, लक्षद्वीप आनी लागसरच्या दर्या वाठारांनी अरबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे येवपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी वाऱ्याचो वेग वराक 60 किलोमीटर मेरेन वाडूंक शकता. हाका लागून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचप टाळचो असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. उष्णतायेचोय परिणाम चालू आसा आनी दनपारां भायर सरतना लोकांनी जतनाय घेवपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. गोंयचे हवामान. फुडल्या 2 दिसां खातीर गोंयांत गडगडपाची शिटकावणी. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वीज पडपा सयत खर वारें घोळपाची शक्यताय. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर नुस्तेमाऱ्या खातीर शिटकावणी. 19 मे मेरेन गोंयांत शिरशिरतलो पावस. सध्या गोंय दर्यादेगे खातीर व्हड ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक पत्रकारिते खातीर अभिमानाची खबर. गोमंतकाचे दक्षिण गोंयचे मुखेल ब्युरो सुशांत कुंकळकार हाका 2023 वर्सा खातीर उत्कृश्ट गुन्यांव अहवाला खातीर गुज पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार दुसरे वटेन गोमंतक टीव्हीचो मडगांवचो पत्रकार भीमा पाटील हाचे 2025 वर्सा खातीर 2 वेगवेगळ्या पुरस्कारा खातीर नेमणूक जाल्या. पत्रकारितेत ह्या उल्लेखनीय कामगिरी खातीर उमेदीचे ल्हार पातळा पळयात.
कोंकणी सयत मराठी भाशेक दर्जो मेळचो अशी मागणी करून हजारांनी मराठी समर्थक गोयच्या आझाद मैदानाचेर एकठांय आयले. मराठी मोगी, सांस्कृतिक संघटना आणि वेगवेगळ्या पंगडांनी मराठी राजभाषा आसूंक जाय अशें जाहीर करून सरकाराक आपलो निर्धार दाखयलो. आपण राष्ट्रीयतेपासून कसे दूर जात आहोत हे दर्शवणारा तो सगळा दृष्टांत होता. आणि त्यामुळे म्हणून मी सांगितलं की मराठीचा प्रश्न हा राष्ट्रीयत्वाशी निगडीत प्रश्न आहे. हा भारतीय जनता पार्टी निवडून येईल किंवा नाही, अमुक लोकांना मान्यता मिळेल किंवा नाही असा प्रश्नच नाही. इथली राष्ट्रीयता, इथलं भारतीयत्व जर आपल्याला टिकवायचं असेल, पोर्तुगीजांच्या कारकिर्दीतून आपण सुरक्षितपणे गोवा बाहेर आणलं, माय मराठीने बाहेर आणलं, आणि ते जर आपल्याला भारतीयत्व जर टिकवायचं असेल तर मराठी शिवाय आणि मराठीला राजभाषा केल्याशिवाय पर्याय नाही हे मी सांगू इच्छितो. जागतिक शैक्षणिक सिद्धांत आणि आपल्या देशातला राष्ट्रीय शैक्षणिक सिद्धांत आहे, प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच झालं पाहिजे. अस्नोडे दोडामार रस्त्यार नानोड्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालकाक मरण आयले. प्रशांत लाडू केरकार अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नांव आसा. हो अपघात शुक्रारा सांजे उसरा घडलो. मजगतीं ह्या अपघातात जबाबदार आशिल्ल्या टिप्पर ट्रक चालकाक तरणाट्या पुलिशेन अटक केल्या. एरिया डेंजर आहे. टर्न मेन म्हणजे टर्न अजून येतात ते डायरेक्ट येतात, ते डायरेक्ट पकडून वयता. काल सांजचो हांगा एक्सिडेंट जाल्लो. सेम तारीख, सेम दिवस आणि सेम या प्लेस. ह्याच्या पयलीं जाल्लो. दोग जाण हायसर गेले. आणि हो काल एक्सिडेंट जाल्लो तो कसो? तोय तसोच डायरेक्ट येऊन गाडी ठोकली. अस्नोड्या दोडामार्ग ह्या मेन रस्त्याचेर टिप्पर ट्रक आणि स्कूटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात स्कूटर चलोवपी तरणाट्याक आपलो जीव भोगडावचो पडलो. हो भिरांकूळ अपघात शुक्रारा सांजे नानोड्या वाठारांत सेलिब्रेशन रेस्टॉरंटा कडल्या धोकादायक वलताचेर जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण GA03V9956 ह्या नंबराचो टिप्पर ट्रक दोडामार्गाच्यान अस्नोडेच्या दिकेन येतालो. नानोडे वाठारांत सेलिब्रेशन रेस्टॉरंटा कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी GA04R4244 ह्या नंबराचे स्कूटरीक टिप्पर ट्रकाचो नेटाचो धपको बसलो. ह्या धपक्या बराबर स्कूटर चलोवपी प्रशांत लाडू केरकर हो थळावो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. बेगोबेग जखमी स्कूटर चालक तरणाट्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंय आशिल्ल्या दोतोरांनी प्रशांत केरकर हाका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. ह्या अपघाता उपरांत दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो आणि ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या टिप्पर ट्रकाचो चालक मंजुनाथ नायर जो केरी 70 वाठारांत रावता ताका शेनवारा दनपारा दिवचल पुलिशेन अटक केल्लो आसा. ह्या अपघात प्रकरणी दिवचलचे वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला PSI जयप्रकाश जानकर फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कांदोळे ओड्डार वाठारांत पर्यावरणीय प्रश्नाचेर परतून एक फावट हुस्को निर्माण जाला. कांदोळे ओड्डार नुस्त्याच्या जेटी लागसर सिवरेजीचे बुडशे उदक सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. साबार फावटी कागाळी केल्यो तरी संबंधीत अधिकारी कारवाय करिनात. आमचे कडेन खेळ खेळनाकात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी पळोवणी करपाक आयिल्ले काय तियात्राची कातारां म्हणपाक अजून मेरेन कित्याक प्रश्न तडीक लागना. लोकांनी सिवरेजीचे नुस्तें खावपाचे वय खुबळिल्ल्या थळावे जाप मागतात. पळयात. आम्ही पळय फाटी एक व्हिडिओ काडलेलो हॉटेलाचे ते हे सोडटा म्हणून तेणी अजूनही ते बंद करूंक ना.
आनी हांव नोको ती हे पोल्युशन येयले ते पोल्युशन बोर्डाचे कोण येयले कितें कांतारां मुटली आमकां हाडले आनी आमी पळोवपाक येयले सगळें जालें आनी हांव सोदमलो ते हें कोत्तेलें म्हणून एक्शन घेतलें म्हणून पूण तिणें आजून पासून कांयच एक्शन घेवंक ना आनी आजुनूय हांव पळय पावूंक येयलो तो हांव देवंक ना सकलो कित्याक ते कांय ते वास मारता ते कितें सोडटा पळय ते सो हांव मागता पोल्युशन बोर्डा लागीं बाबा आमच्या कडेन शॉपाचें मातशें बंद करा आनी कोण पळय डायरेक्टर आहा न्हू पोल्युशन कंट्रोलाचो हांव नोको तो तियात्राची कांतारां म्हणूंक येयलोलो हिंगा वो म्हाका चॉकलेटी दिवपाक येयल्लो पळय तो कित्याक आमकां तिणेन हुंचेर खंय आसले थिंगासरच्यान आपोवन येयल्या आनी हांव सोदमलो ते एक्शन घेतलें म्हणून पूण तिणें आजून पासून हांव नोको कितें एक्शन घेयलां तें जर तर तिणें एक्शन घेयलेलें जाल्यार म्हाका दिसता हें बंद जातलें आसलें आनी तिणी कितें केलां तिणी कावर अप केला थिंगासर ते बुराक तेंचे बंद करपाक थिंगा चुट्टां घायल्या थिंगा बोडयो घायल्या हांव म्हणटा जरी तर तुमी सोडिना जाल्यार कावर अप कित्याक केला कावर अप कोन्न नाका ते आनी हांव मागता पंचायती कडेन बाबा हें मातशें बंद करा तेंचे बुराक तेंचे पळय कितें आहा ते आयदर ते बुराक बंद करा तुमी जाल्यार ते हॉटेल कितें आहा ते सारकेंच बंद करा कित्याक म्हाका दिसता हिंगासर इतले हें करून आमी व्हिडिओ काडून तरी पूण हे पोल्युशन बोर्ड कांयच एक्शन घेवंक ना तिणें नुस्तें लोक खाता आनी जर तर हे मेव तर दर्यान सोडलो आनी हॉटेल हांवें आयकलां ते इतले रूम्स आहा तेंचे आनी इतले पार्ट्यो चलता इतलो म्युजीक घालता इतले हांव नोको तांकां कसलें परमिशन दिलां ते इवन हिंगा दर्यान तेणीन कितें बांदलां तें मोडूंक जाय तेणीन आनी हांव नोको ते खंयचो डिपार्टमेंट पळय तो ताका लागता तो WRD लागता नोको हांव तो बट हांव एप्लिकेशन करतलो बट हांव डायरेक्टरा कडेन हो कोण तो तुमचो व्हडलो पोल्युशनाचो आहा ताका सांगता मातशें एक्शन घेया आनी तूं जर एक्शन घेयना हे पावटी हांव तुका आनी व्हिडिओ काडचो ना आय वील टेक दॅट डायरेक्टर टू द कोर्ट हांव ह्या कोर्टान वतलो अजून पासून हे आतां हिंगासर कितें आवाज येता आनी हुंयसान तरी ते सोडटा हिंगासर तीन सगळे झाडांक घायल्या आनी ते बंद केला उतिंगा ते आवाज येता सर 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 करून थिंगा ते बंद केला तिणेन बंद कित्याक केला तिणी ते सगळे हांव आयज सगळे काडून ते दर्यान उडयतलो आनी हांव क्लीन करतलो ते हांव म्हाजे पर्सनली करतलो कित्याक म्हाका दिसता आनी कोण पंचायत करपाचें ना हें क्लीन हे तेंचे सुट्टा ते आनी ते बंद केला तिणेन बंद केला कितें वासाचे पळय ते सोडटा ते सो हांव मागता पोल्युशन बोर्डा लागीं वन्स एंड फॉर ऑल येवन थिंगासर आयदर तुमी ते सील करपाक करा पंचायतीक सांगा ते सील कर म्हणून नाजाल्यार तेजेर कशें तरी एक एक्शन घेया वास्कोतल्या बायणा अप्रेंपाचेर घातिल्ल्या गेटी विशीं MPAचे अध्यक्ष डॉक्टर N विनोद कुमारान आपली भूमिका स्पश्ट केली. ही गेट ISPS सुरक्षा प्रोटोकॉलाचे भाग आसून ती पोर्टाच्या भितर उबारल्यात आनी सगळ्या लोकां खातीर उक्ती दवरतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. Many times there is a up ramp and the down ramp. Up ramp was constructed totally with the port funds for cargo movement. But in spite of that, when the issue was discussed, we allowed public transport on that. We have only put the gates as part of the ISPS security kind of a requirement. And in a meeting with the Honorable Chief Minister also, we have made it very clear that those gates will remain open. We have not closed that even for a minute. But then it is a security requirement, and when something untoward happens, then we need to kind of control the traffic coming into the port, etc. So it's just a requirement. We need not look at it in a very egoistical way. It is only a kind of a security requirement, and these gates are on the port land, and it is controlling the movement into the port connectivity road. दोतोर केतन भाटीकार हाच्या मरणा प्रकरणाविशीं आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन रामनगर पुलीस स्टेशनात अधिकृत कागाळ दाखल केल्या. या कागाळीत भाटीकाराच्या मरणाची सखोल निष्पक्ष चौकशी करपाची मागणी केली. मिकीन या प्रकरणात कितलेशेच दुबावीत गजाली आशिल्ल्याचो दावो करीत सत मुखार हाडपा खातीर पुलिसांनी सगळ्या वटेन तपास करपाची मागणी केला. तशेंच रामनगर पुलीस या प्रकरणाची चौकशी करता अशी माहिती मेळ्ळा.
हांगा रामनगर आसा जगत त्या जाग्यार केतन भाटीकाराची मिकी पाशेकन हांवें कंप्लेंट दिल्या की केतन भाटीकाराक कोणी तरी आपल्याक सस्पिशियस दिसता म्हळ्यार डुबाव आसा तेन्ना इन्क्वायरी जावची म्हणून हे संदर्भात तिणी गोंयानूच कळयल्लें आसा SP कडेन गोंयान सुद्दां तिणी लेटर दिल्लें आसा की तेजी इन्क्वायरी जावची म्हणून की आपल्या दुबाव आसा म्हणून अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण अशें आयकता की 14 तारखेक केतन भाटीकर जेन्ना हांगा आयलो कर्नाटक स्टेटीन तेन्ना ताका अनमोड खंय तरी मुतोबा रावले कडेन घास मारलो अशें तेजी पार्टनर जो सुशांत कवळेकर हांणी सांगलेलें आसा. आनी त्या संदर्भात लोकांक भरपूर दुबाव पडलेलो की तो सुशांतान जो स्टेटमेंट केलो तेजे खातीर लोकांक दुबाव आशिल्लो की हांगा खंय तरी लोकां मदीं एक संशय निर्माण जाल्लो आनी त्या संशयाचेर आदारान लोक फेसबूक जावं सोशल मिडिया जावं जाय ते उलयताले आनी कॉमेंटूय येताले की भरपूर हेजी स्पेशल इन्क्वायरी जावची म्हणून. पूण कर्नाटका जर स्टेटीन अनमोड हांगा ताका जर घास मारलेलो ताका जर पावपाक उजगांव हॉस्पिटलान पावता म्हळ्यार टायम जालो आनी तो मेलो असो तेजो पार्टनर सांगता. जेन्ना खरें पोस्टमॉर्टम जेन्ना रिपोर्ट येतलो आनी फॉरेन्सीक लॅबाचो जेन्ना रिपोर्ट येतलो तेन्ना तो कितली वरांचेर मेल्लो आनी केन्ना मेल्लो हेजें स्पश्टीकरण जातलें. पूण सद्या तरी हांगा मिकी पाशेकन जेन्ना हांगा तक्रार रामनगरा दिल्या तेन्ना रामनगर पुलिसांनी एक प्राथमीक दर्जान सद्याक तरी तपास चालू केला. पूण FIR नोंद कुळ्या पोलीस स्थानकान आसल्या कारणान तांकां हांगा FIR नोंद करून घेवपाक मेळना. म्हणून ते कुळेंच्यान जी गोंया पुलिसा कडेन जी तक्रार आसा ती रामनगर पुलिसा कडेन सुपूर्द करची अशेंय लोक उलयता. तेन्ना संबंदीत गोवा सरकार आसा मुख्यमंत्री आसा जावं होम डिपार्टमेंट आहा तेणी जी तक्रार कुळ्यान दाखल केल्या ती रामनगर पुलिसा कडेन सुपूर्द करची अशी मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर रामनगरच्यान एकनाथ खेडे. फादर बोलमॅक्स पेरेरा हाची भलायकी इबाडिल्ल्यान ताका शेनवारा सकाळी GMCत उपचारा खातीर दाखल केल्ले. कुळ्या सगळे पिकनिकेक वचपाक भायर सरिल्ले तेन्ना रेल्वे स्टेशनाचेर फादराक घोळ आयली. पयलीं तांकां एका खाजगी हॉस्पिटलांत व्हेले, थंयच्यान फुडले उपचारा खातीर GMCत दाखल केले. सगळे रिपोर्ट बरे आशिल्ल्यान आतां तांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचे पंच रोमन वाज हांणी सांगले. आम्ही सगळे पिकनिकी वचपा आसले कॉले आनी अरावंड 60 ऑफ अस पॅरिश कावन्सिलाची आनी थोडे असोसिएशनाची पिकनीक आसली. सो वी वर एट रेल्वे स्टेशन आनी फादर मातशें गिडी फील जातालो. हांव फादरा फाटल्यान आसलो पडटा ताका धरलो आनी वी टूक हिम टू डॅफोडिल्स आनी थिंग इमर्जन्सी कित्याक तो ही इज हार्ट पेशंट. सो आमी प्रिकॉशन आमी चान्स घेवना सोमतो डॅफोडिल्सा वयले थिंगा तेजी ECG केली आनी मागीर नॉट टू टेक चान्स थिंगा डॉक्टर कामेन आसले तेणी म्हणपाक लागले GMC वयल्यार बरो. सो वी ब्रॉट हिम टू GMC आनी आतां सगळे टेस्ट केले ऑल द पॉसिबल टेस्ट इवन CT स्कॅन एक्सरे सगळे केला डॉक्टरांनी इमिजिएटली दे वर क्विक आनीक फादर बरो आहा स्टेबल आहा आतां आनीक सदां मातशें फकाणां बी करपाक लागला. सो नथींग टू वरी. आय वूड लायक टू टेल ऑल आर गोवन्स कितलेच फोन येताय आमकां नथींग टू वरी. फादर इज स्टेबल आनी ऑल ऑफ अस आर हियर at GMC and we are taking good care of you and doctors are also taking good care of you. आता स्पेशलिटी हितून शिफ्ट केला ताका आनी ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन बट ही इज व्हेरी स्टेबल आनी उलयता आसता आमी सगळे. सो नथींग टू वरी. कीप हिम इन युअर प्लेस. बोलमॅक्साक आतां स्टेबल कंडिशन स्टेबल आहा. तेच्या पयलीं एक ओपन हार्ट सर्जरी केल्ले ताका वाल्व इन्सर्ट केल्ले आनी तो वाल्व मातशें रिअलायन करपा जाय. सो ताका आतां ब्लड थिनर एडमिनिस्ट्रेट करतले आनी दोतोर ताका अटेंड करता. हांव लोकांक मागता सगळ्या गोंयकारांक तुमी ताका तुमचे कीप हिम इन युअर प्लेस. फादर आमकां विश्वास आहा फादर बरो जातलो. तुमी आतां सकाळसान आसा सो सकाळ रोखडेच ताका ट्रिटमेंटाक बरें अटेंडेड केलें. हय पयलो ताका तो एक्चुली तो एक आमचे PPC कावन्सील सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चाच्या घेवन वयतालो पिकनीक वयताले खोले वयताले आनी ताका वास्को ताका मातशें ताका एटॅक येयलो आनी आमचो पंच तो रोमन वास्को हिंगा ते आकांता ताका पावलो ताका ताणें दवरले आनी ताका कोण येयलें की कंडिशन तितलें बरें ना आनी ताका थिंगासून डेफोडील हॉस्पिटलां वयलो. थिंगा डॉक्टर कामन ताका अटेंड केलो. शी केम फ्रॉम द नियरबाय SMRC हॉस्पिटल. म्हळ्यार म्हाका एक हें लागता की हालींच आमी एक कार्डियक एम्ब्युलन्स दिल्ली
3-4 दीस पयलीं थ्रू आमची MPLAD फंड कॅप्टन विरात फेर्नांडिसाचे ती आज पर्यंत ऑपरेशनल ना. दीस इज अ मॅटर ऑफ लायफ अँड डेथ फॉर आवर पीपल ऑफ गोवा. गोंय सरकारान उदका पुरवण व्यवस्था घटमूट करपा खातीर व्हड पावल उबारला. राज्यांत 50 MLD क्षमताय आशिल्लो नवो उदक शुद्धीकरण प्रकल्प तयार करपाची येवजण आंखल्या आनी फुडाराक उदकाचो उणाव जावचो न्हय हे खातीर खाशेली तरतूद केल्या. फुडल्या 24 वर्सांत वाडपी लोकसंख्या आनी उदकाची गरज मतींत दवरून हो प्रकल्प बांदतले. ह्या नव्या प्रकल्पाक लागून फोंड्या, पणजे, धारबांदोडा ह्या वाठाराक अतिरिक्त उदका पुरवण जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. पळयात. ओपा तांचे प्रपोजल आसा म्हणजे PWD ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट जे आसा तांचे प्रपोजल आसा की आनी एडिशनल 50 MLD प्लांट घालपाक तांकां मान्यता दिवची. मान्यता म्हणजे उदकाची अवेलेबिलिटी आमी दिवपाक. हांवें ते मुखाल्ले 15 दिसां भितर तांकां ती उदकाची अवेलेबिलिटी दिता. कारण हो प्लांट जो आसा तो जावंक जाय आनी ताका सादारणशी 2 वर्सां ते 3 वर्सां लागतली. पूर्ण सगळी फॉर्मेलिटी जावन टेंडर जाता आनी काम कंप्लिशन जाता म्हटल्यार जवळ 3 वर्सां लागतली. तो पर्यंत आमच्यांनी वॉटर मॅनेजमेंट जे आहा पळय तें करपाक जाय. आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की ओपा आमी एडिशनल उदक जे आहा पळय न्ही मायनींग पिट्स किंवा आमचे बंधाऱ्या जायत मार्फत आमी हें दिवंक शकतले. एडिशनल उदक दिवंक शकतले. तितली उदक आसा न्ही सर? हय. आतां सद्याच्या परिस्थितींत आज आमचे कडेन सादारणशे 15 ते 20 जून पर्यंत पावपाचें ड्रिंकींग उदक आमचें सगळे डॅमान जवळ जवळ आसा. जरी पळयलें जर जायत जाल्यार पावस मदीं मदीं पडटलो, फरक पडटलो काही तातूंत हें जाता. मेन कसो जाता पावस पडलो झाडांक बी उदक घालपाक लोक वचना. उदकाचो सेवींग जाता. आतां सुद्दां फाटीं 2 दडको पडल्यो येवच्यान तेवटेच्या ते उदकाचें इरिगेशना उदक कमी वापरपाक लागलें. हो प्लांट जो नवो जाता तो स्पेसिफीक एरिये खातीर पुरवठा करता पणजे. ओपा कितेंय जे जाता ते फोंडा आनी पणजे चडांत चड मातशें धारबांदोडा. आतां 15 जून पर्यंत आमचे कडेन उदक आसा. सालावली तर आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयन्याचें उदक आसा आनी म्हणजे 30 जून पर्यंत पावपा सारकें उदक सालावलें आसा आमचे कडेन. तशेंच तिळारी उदक आसा. म्हणटरी ह्या वर्सा उदकाची मध्यंतरी पावस 1-2 दडको पडटल्यो आनी ते पडले जर जायत जाल्यार मागीर झाडांक आनी उदक नाका तितलें उदक उरतलें परत पिवपाक ड्रिंकींग करपाक. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जुनसवाडो मांद्रे वाठारांतलीं गटारां नितळ करून नाशिल्ल्यान रस्त्यार हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाली, जाका लागून येरादारी करप्यांच्यो बऱ्योच सर्कसी जाल्यो. पावस नेटान सुरू जावचे पयलीं वाठारांतलीं गटारां नितळ करची आनी उदकाक वाट मेकळी करची अशी मागणी नेट धरता. पळयात. सकाळच्या खबर बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड.
ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उचकीत दिल्ली पावले. भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नबीन हांचे कडेन राज्यातल्या राजकीय घडामोडीं विशीं चर्चा करपाची शक्यताय आसा.